आता एक खाशेली बातमी. मनीस जल्माक येतकच ताचेर धर्म जात पोट जातीचो शिक्को बसता. पूण ताच्या मरणा उपरांत मात उरता ती फकत मनशाची कूड. आनी म्हणून वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या मनशांचे निमणे संस्कार तरी भेदभावाच्यो वण्टी मोडून एकाच जाग्यार जावचे अशी कल्पना गोंयचे सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी मांडली. आनी गोंयचे वास्तू विशारद राहुल देशपांडे हांणी ती प्रत्यक्षात हाडली. पळोवयात जागतीक वस्तू रचना मदीं मान्यताय मेळिल्ल्या पणजेच्या मोक्ष स्मशानभुमीच्या रचनेची गाणी. पणजी शारांतल्या ह्या सोबीत वास्तुरचनेक पळयल्या उपरांत पयलेच फावट तुमकां अशें दिसचेंच ना की हांगा हिंदूची मसुंडी, खोजा आनी सुन्नी मुस्लिमां खातीर कब्रस्तान आनी लिंगायत दफनभूमी एकाच जाग्यार आसा. गोंयचे सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां ही कल्पना पयलेच खेपे सुचली आनी गोंयचेच नामनेचे वास्तुविशारद राहुल देशपांडे हांणी ती प्रत्यक्षात हाडली. मोक्ष ह्या नांवान वळखपी ह्या वास्तुरचनेची आतां संवसारांतल्या सगळ्यांत प्रतिश्ठीत अशी आर्क डेली ह्या वास्तुरचनेचेर निंबून आशिल्ल्या अमेरिकन वेबसायटीन दखल घेवन देशपांडे हांची तुस्त केल्या. ते खातीर आंतरराष्ट्रीय वास्तू रचनाकारांचे लक्ष आता गोंयाकडे आकर्षित जावपाक लागला. हिंदू, मुसलमान आणि लिंगायत हे तीन लोकांचे हांगा अंतसंस्कार जावपाचो हो जागो आणि सगळ्यांच्यो पद्दती वेगळ्यो असतात, रिती रिवाज वेगळे असतात. ते सगळे एकत्र करप आणि ताका एक कॅरेक्टर दिवप हे खूप चॅलेंजींग आशिल्लें. कित्याक तर सगळ्यांचो दृश्टिकोन वेगळ्या तरेचो आसता आनी त्यो आमी पयलीं सगळ्या धर्मा कडेन बसून समजून घेतल्यो की त्यो कितें जाय आनी कश्यो आमी आनी कितें तांच्यो रिक्वायरमेंट आसात त्यो. तातूंत आमी कांयच डिबेट करूंक ना. जें दिवंक जाय आशिल्लें धर्माक आपापल्या त्या प्रमाणे तांकां कितें तांची गरज आसा ती आमी प्रोवायड केली. तातूंत व्हडलो कांयच इशू जावंक ना. खूब कॉपरेशन मेळ्ळें. आमी आमचे विचार पासून सगळ्या सेक्शन्सा कडेन मांडले. थोडे एक्सेप्ट केले, थोडे करूंक ना, थोडे आमी मॉडिफाय केले. हो इंटरॅक्शन जावन बरें कॉपरेशन मेळून हो डिझायन फुडें सरलो. मनशाच्या मरणा उपरांत उरता तें मनीसपण. म्हणूनच मनीसपणाच्या एकतेची भावना तिगोवन दवरपा खातीर उक्त्यो विटो आनी ताच्या मातयेचो पोत हाचो एक समान उपेग ह्या रचने भितर केला. 2011 वर्सा सुरू जाल्लो हो प्रकल्प पुराय जावपाक 8 वर्सां लागली. कारण सगळ्या धर्माच्या जाळवणदाराक विस्वासान घेवन प्रत्येक धर्माचे स्वातंत्र्य जपप आव्हानात्मक आशिल्लें. हो प्रोजेक्ट 2008 सुरू जालो. मनोहर पर्रीकरान हो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो. मनोहरभाईन ताका खूब तरेचे प्रॉब्लम्स आयले किंवा आशिल्ले म्हणा. जागो आशिल्लो, सगळ्या धर्माचे तरेचे सेक्शन्स आशिल्ले, तांकां एकत्र घेवपाचे आशिल्ले. ते करत आमी 2011 वर्सा घेवन ऑफिशियली प्रोजेक्ट लॉन्च जालो. तरी आसतना हे सगळे जाग्याचे सर्वे नंबर एस्टॅब्लीश करप किंवा मागीर 4 जमात आशिल्ले सुन्नी लोकांचे, तांकां सगळ्यांक एक हाडून रिक्वायरमेंट एक करप, हाका खूब वेळ लागलो आनी 2019 साली हो सुरू जालो. पूण ह्या दरम्यान जरी प्रॉब्लम आयले तरी सगळ्या धर्माच्या लोकांनी हातूंत खूब सपोर्ट केले, कॉपरेट केले आनी सगळ्यांक जाय आशिल्लें की हो प्रोजेक्ट जावचो. सो आनी अशें नाशिल्लें की आपलो जावचो, हिंदूचो जावचो न्ही, मुसलमानाचो जावचो, लिंगायतो जावचो न्ही. सगळ्यांचो असो विचार आशिल्लो की सगळ्यांचोच प्रोजेक्ट जावचो आनी बरो जावचो. पूण प्रॉब्लम आशिल्ली ती सॉल्व केली म्हणजे ह्या लोकांनीच, सगळ्या धर्माच्या लोकांनी बसूनच सॉल्व केली. आनी हो सक्सेस जो आसा हो सगळ्यांच्या ह्या युनिटी खातीरूच जालो अशें हांव म्हणूंक सोदतां. ह्या प्रोजेक्टाक आमकां इंटरनॅशनल रेकग्नायजेशन आर्क डेली ह्या वेबसायटी कडल्यान आमकां हो प्रोजेक्ट एक्झिबीट जालो. ह्या वेबसायटीचेर जगांतले फक्त टॉप प्रोजेक्ट्स, क्रिएटीव प्रोजेक्ट्स, युनीक प्रोजेक्ट्स चूज जातात. तातूंत आमकां रेकग्निशन मेळ्ळें गोंयांत. सो हे गोंयांत व्हडलें रेकग्निशन, तशेंच आमच्याय फर्माक रेकग्निशन म्हणून खूब खोशी जाली. उणे उणे 9 कोटी खर्च करून उबारिल्ल्या मोक्षा भितर प्रत्येक धर्माच्या लोकां खातीर
त्या त्या धर्माच्या परंपरेप्रमाण सगळ्यो सुविधा आसात आणि ह्या रचनेक साकारताना आपल्या मनशाक निमणो निरोप दितना येवपी दुख्खी खिणाचो वांगड सुसह्य कसो जावचो हाची चडांत चड काळजी घेतल्या. म्हणूनच खंयच्याय आंतरराष्ट्रीय शारांत निमणे संस्काराची जागा कशी आसची हाचे मोक्ष हे उदाहरण आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.